काजू फेस्टिवल, काजू हे आमचे गोंयकारांचे जे 2-3 तितून बियो येता, उर्राक येता, काजूची फेणी येता. काजू फेस्टिवल करपाची गरजूच ना. काजू हो काणकोण ते पेडण्या पर्यंत काजूचो सोरो आणि काजूचे उर्राक हे प्रत्येकाक खबर आसा. आता त्या सोऱ्याच्या नांवार येदो व्हडलो इव्हेंट ते करता पळय, त्याला करोड रुपया खर्च करता. जगप्रसिद्ध आसा. म्हाका सांग, काजू फेस्टिवल करून सर्वसामान्यांक कितें गावता ते म्हाका सांग पयलें. ह्या इव्हेंटाच्या नांवान हे स्वताची थंयसर बरे मंत्री म्हण आमदार आपली पब्लिसिटी करता आणि जो इव्हेंट उबो करता पळय ताका 1-2 रुपयांनी करोड रुपया बाबा. आणि ते करोड रुपया कोट्यांनी रुपया कोणाचे सर्वसामान्य टॅक्साचे पयशे ते हे खरे बंद जावपाचे आसा. दुसरी गोष्ट सांगता, जो कला अकादमी लोकोत्सव येता म्हण ताका प्रमोट करपाक जाय ना म्हणा. तो इव्हेंट ना, तो लोकोत्सव. आयज कला अकादमी सारखी जवळ 60 कोटी रुपया मोडून ते कला अकादमीची कशी हेंच्यानी वाटलेल्या ती पळय कोणूच वाली ना. ज्या वेळी काल ती कमिटी आहे पण ती सांगता की हेणी ती काम केलां पळय ताका आमी एक्सेप्ट करूं शकना. मोठे थंय भ्रष्टाचार जाल्लो आसा. गोंयाक गरज आसा तुमच्या आवाजाची. तुमचो आवाज, तुमचो चॅनल जागृत गोवा 24/7 न्यूज.